लोकसभेच्या फाटभुंयेर गोंयांत राजकीय बदलाचे वारे व्हांवपाक लागला। भाजपा सोडून गेल्ले एक आमदार परतून भाजपांत येवपाक लागल्यात। कालूस आल्मेदा उपरांत महादेव नायकूय भाजपांत प्रवेश करपाचो आसा। शिरोडचो आदलो आमदार महादेव नायकान भाजपा प्रवेशाची इत्सा उलोवन दाखयल्या। कांय कारणांक लागून आपूण भाजपाक सोडचिठ्ठी दिल्ली, पण आतां प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा खाला भाजपा सरकार बरें काम करता, तेन्ना सरकाराच्या विरोधात भुमिका घेवप योग्य थारचें ना। ताका लागून आपूण परतून भाजपांत येवपाक इत्सूक आशिल्ल्याचें महादेव नायकान उलोवन दाखयलां। मायनिंग लीज आनी हेर कांय मुद्द्या वयल्यान उत्तर गोंय लोकसभा मतदारसंघाचे भाजपाचे उमेदवार श्रीपाद नाईक हांकां मुळगांवच्या लोकांनी घाम काडलो। निमाणे मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करून गांवच्या प्रश्नांचेर उपाय काडपाचे उत्तर श्रीपाद नाईक हाणें मुळगांवकारांक दिलें। भाजपाचे उत्तर गोंय लोकसभा मतदारसंघातले उमेदवार श्रीपाद नाईक हे प्रचारा निमतान बुधवारा मुळगांवां आयिल्ले। ह्या वेळार तांचे वांगडा आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी हेर भाजपा कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले। स्मार्ट सिटीक लागून पणजेचे सगळेच रस्ते खणून दवरल्यात। ताका लागून चडशे लोक आतां मिरामारच्यान वतना दिश्टी पडटात, पूण मिरामार शारदा मंदिर स्कुला कडेनूय ट्रॅफिक जॅम जाता। ताका लागून लोकांक बरोच त्रास जाता। अशी मिरामारच्या शारदा मंदिर हायस्कुला कडेन दनपारच्या वेळार ट्रॅफिक जॅम हे आतां सदचेंच जावन रावला। मिरामारचे शारदा मंदिर हे पयशेकारांचें स्कूल। सुमार 20 लाख रुपया मोडून ह्या स्कुला कडेन विद्यार्थ्यांक खातीर एक पायपूल बांदिल्लो, पूण एकूय विद्यार्थी ह्या पायपुलाचो वापर करिना। भुरग्यांचे पालक रस्त्याच्या दोनूय वाटेन गाडयो पार्क करून विद्यार्थ्यांक शाळेंत सोडटात आनी घेवन वतना दिश्टी पडटात। ह्या प्रकाराक लागूनय स्कुलाच्या भायर येरादारी आडकून पडटा। दुसरे वटेन विमानतळ हॉटेला कडेनूय फोडून दवरिल्ल्यान ट्रॅफिक जॅम जाला। बेरेस्तारा विमानतळ कडल्या जंक्शनाचेर ट्रॅफिक जॅम जाल्ल्यान तिनूय वटेनचे रस्ते ब्लॉक जाल्ले। पेडण्या लोकसभा प्रचारा वेळार पारंपारीक रॅप वेवसायिकांनी उत्तर गोंय उमेदवार श्रीपाद नायकांची भेट घेतली। वेवसायिकांनी आपले प्रश्न भाऊ कडेन मांडले। हे संबंधी मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करून ही समस्या सुटावी करतलो अशें आश्वासन उत्तर गोंयचो उमेदवार श्रीपाद नाईक हाणें रॅप वेवसायिकांक दिलें। गोंयच्या दर्यान भायल्या नुस्तेकारांचो वावर दिसान दीस वाडपाक लागला। परिणाम गोंयच्या नुस्तेकारांक दर्यांतल्यान रित्या हातीन परते येवचें पडटा। ताका लागून बाणावलेच्या नुस्तेकारांनी तिडक उक्तायल्या। सरकाराक सांगून लेगीत सरकार कांयच उपाय येवजण करिना अशें नुस्तेकार सांगतात। कोस्टल पुलिशेक सांगून कितेंच फायदो ना, हातूंत तांचोय गुन्यांव ना। कित्याक तांकां सांगून लेगीत ते 1 ते 1.5 वरान येतात। इतले मजगतीं भायले नुस्तेकार गोंयच्या नुस्तेकारांक दादागिरी दाखोवन पळ काडटात। गुन्यांव कोस्टल पुलिशेचो ना, तांचे कडेन बोटीच ना जाल्यार ते करतले तरी कितें? बाणावलेचो फामाद नुस्तेकार पेले सांगता। एके वटेन LED लायटी लावन जावपी नुस्तेमारी आनी दुसरे वटेन ह्या भायल्या नुस्तेकारांच्या वावराक लागून थळाव्या नुस्तेकारांचेर हावळ आयल्या। लोकसभा वेंचणूक लागीं पावल्या तेन्ना कोणे तरी बरो उमेदवार वेंचून येतलो आनी आमचो प्रश्न सुटावो करतलो म्हूण हे नुस्तेकार वाट पळयतात।
मोपा विमानतळाचेर आता फकत 3 सेकंदांत प्रवेश मेळटलो। ओळखपत्र नासतना मोपाच्या मनोहर इंटरनॅशनल विमानतळाचेर प्रवेश करप आता सोपे जाला। डीजी यात्रा ह्या ॲपा वरवीं ह्या सुविधेचो लाभ घेवं येता। बुधवारच्यान हे सुविधेक सुरवात जाल्या। साळ पंचायत वाठारांतल्या कोलपेवाडीचे लोक उदकाचे समस्येन बेजारल्यात। बेरेस्तारा सरपंच आनी पंच वांगड्या सयत थळाव्या लोकांनी उदका पुरवण कार्यालयाचेर धडक दिली। सरपंच सावित्री गाडी हांचे सयत पंच वांगडी नीता रावत आनी हेर लोकांनी उदका पुरवण विभागाचे सहाय्यक इंजिनियर दत्तप्रसाद पै काकोडे हांची भेट घेवन तांचे मुखार उदकाची समस्या मांडली। उदकाची समस्या सुटावी करपा खातीर उपाय येवजण करपाचे उतर सहाय्यक इंजिनियरान लोकांक दिले। मोरगावच्या अबकारी खात्यान बोगमाळोच्या बेकायदेशीर हॉटेलांचेर धाड घालून वेगवेगळ्या ब्रँडाचे सुमार 38,000चो बेकायदेशीर सोरो जप्त केलो। अबकारी खात्यान तशेंच फ्लायिंग स्क्वॉडान ही जोड कारवाय केली। बांबोळे कुजिरा शिक्षण स्कूल वाठारांत सुरी घेवन दहशत पातळावपाच्या प्रकरणात आक्षी पुलिसांनी जोसुआ झेवियर शोहेब बेग आणि जयकुल्ला काझी ह्या 3 तरणाट्यांक अटक केला। ह्या प्रकरणात पुलिसांनी तांचेर जीवघेणो हल्लो करपाचे आरोप लायल्यात। एडन फर्नांडीस ह्या विद्यार्थ्यान ह्या प्रकरणात कागाळ दाखल केली। ही घडणूक बुधवारा 3 एप्रिलाक सकाळी 11 वरांच्या सुमाराक बांबोळीच्या कुजिरा शिक्षण संकुल वाठारांत घडिल्ली। कागाळदार आनी जयकुल्ला काझी हांचो हे आदी फुटबॉल मॅच खेळटना एकदा वाद जाल्लो। ते उपरांत मंगळारा 2 एप्रिलाक करंजळीच्या एका सुपर मार्केटा लागसार एडन आनी जोसुआ हांचे मदीं परतून एकदा बाचोबाची जाली। हाचो जाप विचारपा खातीर जोसुआ आपल्या इश्टाक घेवन कुजिरान बुधवारा आयिल्लो। जयकुल्ला काझीन जय कोहली हांकां जिवेशी मारपाच्या उद्देशान सुरी भायर काडली। हे घडणुकेचो व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाता। पक्षविरोधी कारवायां खातीर काँग्रेसीच्या महाराष्ट्रांतले फुडारी संजय निरुपम हांकां पक्षांतल्यान 6 वर्सां खातीर भायर मारले। काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी केली कारवाय।
गोंयाक तेकून आशिल्लो सिंधुदुर्ग जिल्लो पर्यटकांक आकर्षित करता. याच सिंधुदुर्गातल्या बांदा शारांतले हाय व्हॅली जंगल रिसॉर्ट इको पर्यटना खातीर सामके फामाद. सैमाच्या कोपांत रावपाची उमेद भागोवपी गोंयच्या पर्यटकां खातीर ही सुवात म्हणल्यार स्वर्गूच. दोळे दिपकावपी सुंदर सोबीत सैमाचो आनंद घेवपा बरोबरूच तुमकां हांगासर मालवणी तशेंच गोंयच्या खाणा जेवणाचोय आस्वाद घेवपाक मेळटलो. तुमची सुटी सामकी बरी जावपा खातीर ही सुवात तुमचे खातीर सामकी परफेक्ट जावन आसा. पाचवेचार शेत, गोरवां तशेंच पोशिल्ल्यो कोंबयोय तुमकां हांगासर पळोवपाक मेळटल्यो. सैमाच्या कोपांतल्यो यादी राखून दवरपा खातीर आयजूच रूम बूक करात. पत्तो हाय व्हॅली जंगल रिसॉर्ट आनी रेस्टॉरंट्स, दोडामार्ग रस्त्याचेर, रामाच्या देवळा लागीं. फोन नंबर 8975549857 आनी 8080626082. आयकर अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून 16 लाख रुपया लुटपाच्या प्रकरणात दोग पुलिसांचो हात आशिल्ल्यान हवालदार विनायक कळंगुटकर आनी कॉन्स्टेबल आनंद नाईक हांकां निलंबीत केला. दक्षिण गोवा अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी ही कारवाय केली. आतां मेरेन वेर्णे पुलिसांनी 8 लाख रुपया जप्त केल्यात. आयकर विभागाचे अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून दिल्ली सावन गोंयांत आयिल्ल्या पर्यटकांक लुटपाची घडणूक बुधवारा घडल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वीज खात्यांतलो कनिश्ठ लिपीक नितेश नायक हाणें आयकर अधिकारी भासोवन जाल्यार दाबोळीच्या गोळट्या पंगडाचो अधिकारी अनिरुद्ध पवार हाणें लेगीत मेळून ह्या पर्यटकांक लुटल्या अशें कळिल्लें. ते उपरांत बेरेस्तारा हवालदार विनायक कळंगुटकार आनी शिपाय आनंद नायक हे लेगीत ह्या प्रकरणात घुसपिल्ल्याचे कळटकच तांकां निलंबीत केला. तशेंच वास्कोचे नागरीक केशव खानवेकर आनी चंदन यादव हांकां ह्या प्रकरणात पुलिशेन अटक केला. राज्यांत वट्ट 6 वर्सांनी खण वेवसायाक सुरवात जाल्या. दिवचल मिनरल ब्लॉक 1 खाला येवपी सेजा वेदांता मिना खण निमाणे एकदाची सुरू जाल्या. हे मायनिंगाचेर मीन काडपाक सुरवात जाल्या. खण वेवसाय सुरू जाल्ल्यान खण वेवसायाचेर निंबून आशिल्ल्यांनी समाधान उक्तायला. आयज फाल्यां करता करता निमणे राज्यांत वट्ट 6 वर्सांनी खण वेवसायाक सुरवात जाल्या. मात आजून मेरेन प्रत्यक्ष मिनाची येरादारी सुरू जावंक ना. सेजा कंपनीक खण वेवसाय सुरू करपाक इसी मेळ्ळा उपरांत हो वेवसाय सेजा कंपनीक येस आयले. आचारसंहिता चालू आसतना जर शिरगांव खण ब्लॉका खातीर जावपी जनसुनावणी रद्द करता आनी मदींच खण वेवसायाक सुरवात जाता हें कशें कितें म्हूण पर्यावरण अभ्यासक रमेश गावसाचो प्रश्न. हे सरकार फकत वेदांता कंपनीचे आसा असो आरोपूय ताणें केलो. गोयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत लोकसभा वेंचणुके खातीर भाजपाचे स्टार प्रचारक. बेरेस्तारा मुख्यमंत्री सावंत हाणें कर्नाटकाचो दौरो केलो. कर्नाटकान एनडीए 28 सीट जिखतले असो विश्वास ताणें उक्तायला. ताणें बेरेस्तारा सकाळी दक्षिण बंगळुरू मतदारसंघातले भाजपा उमेदवार तेजस्वी सूर्या हांचे वांगडा नाश्तो करीत संवाद साधलो. उपरांत मुख्यमंत्र्यांनी जेडीएसाचे फुडारी तशेंच कर्नाटकाचे आदले मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी हांचो माण्या मतदारसंघांतल्यान युतीचे उमेदवार म्हूण अर्ज दाखल करतना हजेरी लायली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें एनडीएच्या रॅलींतूय वांटो घेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नेतृत्वा खाला कर्नाटकांत एनडीए 28 सुवातींचेर जिखून येतली असो विश्वास उक्तायलो. मादय आपली आवय अशें दोतोर प्रमोद सावंत सदांच सांगता. हेच आवयचेर कर्नाटक अत्याचार करता आसतना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचो कर्नाटकांत लोकसभेचो नेटान प्रचार. कर्नाटकांत मुख्यमंत्री सांगता तसो जर एनडीएत सगळे उमेदवार वेचून आयले जाल्यार आवय मादेवेले हावळ वतली हाची मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत शाश्वती दीत काय म्हूण सगळ्यांक प्रश्न. राज्य वेंचणूक आयोगान 28 एप्रिलाक ताळगांव पंचायतीची वेंचणूक घेवपाची घोशणा केली. ही वेंचणूक बॅलॉट पेपराचेर जातली. तशेंच वेंचणूक पक्षीय पावण्यार जावची ना अशें स्पश्ट केलें. ताळगांव पंचायत 11 प्रभागांची हातूंतले 5 प्रभाग सामान्य वर्गा खातीर उक्ते दवरल्यात. जाल्यार प्रभाग 1 ओबीसी खातीर, प्रभाग 5 अनुसूचित जमाती खातीर, जाल्यार 3, 4, 6 आनी 9 बायलां खातीर राखून दवरल्यात.
उमेदवाराक चडांत चड 40,000 रुपया मेरेन खर्चाची मर्यादा निश्चित केल्या. वेंचणुके खातीर उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक जिल्लो वेंचणूक अधिकारी म्हणून नियुक्त केला. जाल्यार तिसवाडीच्या मामलेदाराक वेंचणूक अधिकारी म्हणून नियुक्त केल्या. तांकां सहाय्यक वेंचणूक अधिकारी म्हणून मामलेदार कार्यालयाचे कारकून मजत करतले. तिसवाडीचे उपजिल्लोधिकारी भगवंत करमळी हे मुखेल निरीक्षक म्हणून काम पळयतले. आपलो भाजपा प्रवेश ही फकत वावडी आशिल्ल्याचे मोगोवपाचो फुडारी दोतोर केतन भाटेकारान स्पश्ट केले. आपूण मोगो पक्षा कडेन एकनिश्ठ आसा आनी सद्याक तरी खंयच्याच पक्षान प्रवेश करचो ना अशें केतन भाटेकार सांगता. नजनगड म्हैसूरांत अबकारी खात्यान एका नामनेच्या बियर कारखान्याचेर धाड घालून बाटल्यो, सोरो आनी हेर सामान मेळून 98 कोटी 52 लाख रुपयांचो बेकायदेशीर माल जप्त केलो. हो सोरो केरळाक वचपाचो आशिल्लो. म्हापशा टॅक्सी स्टँडा कडेन भारत पेट्रोलाचो टँकर आनी वॅगनरी मदीं अपघात जालो. पेट्रोल व्हरपी टँकरान ओव्हरटेक करतना वॅगनरीक धपको दिलो. सुदैवान ह्या अपघातांत जिवीतहानी जावंक ना, मात अपघात जाल्ल्यान भरपूर प्रमाणांत येरादारीची कोळणी जाली. विधानसभेचेर वेल्लो मोर्चा आरजे पार्टीन हायजॅक केला असो आरोप मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनांतल्या भायर सरिल्ल्या फुडाऱ्यांनी केला. पूण दुसरे वटेन आरजेचो वांगडी अजय खोलकार हाणें हो आरोप भायर आयला. आयकर अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून 16 लाख रुपया लुटपाच्या प्रकरणात 2 पोलिसांचो हात आशिल्ल्यान हवालदार विनायक कळंगुटकर आणि कॉन्स्टेबल आनंद नाईक हांकां निलंबित केला. दक्षिण गोंय अधीक्षक सुनीता सावंत हाणें ही कारवाय केली. आतां मेरेन वेर्णे पोलिसांनी 8 लाख रुपया जप्त केल्यात.
प्रधानमंत्री केजरीवालाक भियेतात ताकाच लागून तांकां जेलीन उडयला. होच भंय दिल्लीच्यान गोंयांत पावला आनी ताकाच लागून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक सगळे कडेनूच आपाचे कार्यकर्ते दिश्टी पडटात अशी टिका आम आदमी पक्षान केल्या. दाबोळे मतदारसंघात इलेक्शन ड्युटीचेर भरारी पथक म्हणून ड्युटीचेर आसतना धाड घालतना 16 लाख रुपयाचो घोळ केल्ल्यान 2 सरकारी कर्मचाऱ्यांक निलंबीत केले. मुरगांव पालिकेचो अनिरुद्ध पवार आनी वास्को वीज खात्याचे कनिश्ठ लिपीक नितेश नायक हांकां दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्या कडल्यान निलंबनाचे आदेश दिले. गांवांतल्यान जावपी खणमालाची येरादारीचेर बुधवारची सुनावणी कोर्टान फुडें धुकल्ली. गांवांतल्यान जावपी खणमालाची येरादारी हो विशय फकत मये गांवा पुरतो मर्यादीत ना जाल्यार पुराय गोंयाक तो लागता. तेन्ना हाचेर मार्गदर्शक तत्वां तयार करपाची सुचोवणी कोर्टान सरकाराक दिल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी तिसऱ्या टर्मात सगळ्यांत लायट फुकट दिवपाच्या केल्ल्या विधानाचे लोकसभा वेंचणुके वेळार केल्लो राजकीय स्टंट असो आरोप काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कवटणकर हांणी केला. फाटल्या 10 वर्सां सावन लायटीच्या दरान डबल टिबलीन वाड केल्ली आसा, देखून लोकांनी विचार करप भोव गरजेचें अशें ताचें म्हणणें. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून सर्वसामान्य लोकांक त्रास जालाच, ते भायर लोकांचे धंदेय बुडल्यात. ताका लागून पणजी महानगरपालिकेन घरपट्टी आनी वेवसाय कर माफ करचो अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. लोकसभे खातीर काँग्रेसीचे उमेदवार जाहीर जावपाक कळाव जाल्ल्यान लोकांचे सेंटिमेंट दुखावल्यात हें आमी मान्य करता अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. काँग्रेसीचे उमेदवार जाहीर करपाक लोकां बरोबर काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांक लेगीत तितलीच उमळशीक आसा. आमच्या सायडींतल्यान उमेदवार जाहीर करपाक कळाव जाला, मात आमी गोंयच्या हिता खातीर बरो उमेदवार जाहीर करतले अशें काँग्रेसीचे उपाध्यक्ष सुनील कवटणकर हांचें म्हणणें.
हरवळीचे रुद्रेश्वर देवस्थान भंडारी समाजाचेच हेर आनी कोणाक देवस्थान कार्यांत अधिकार ना म्हूण देवस्थान समितीचो आरोप। हे महाशिवरात्रेक देवस्थानांत जे कितें घडलें तातूंत राजकीय वरद हस्त आशिल्लो। फकत वयल्या हरवळीच्या केळबाई देवीची पालखी हाडपाचो अधिकार मळीक महाजनांक आसा असो देवस्थान समितीचो दावो। ह्यान फुडें खंय देवस्थानाचे नेमावळीन जे आसा आनी कोर्टान जे निर्देश दिल्यात तेच प्रमाण सगळी देवकार्यां जातली अशें देवस्थान समितीचें म्हणणें। गोमंतकाचे 62 इयर्स म्हणटा ते म्हाका दिसता सगळो प्रवास गोंयचो ऑलमोस्ट सगळो प्रवास एक राजभास मागीर घटकराज मागीर आतां जें गोंय फुडें वता आनी आयची परिस्थितीन गोंय जें कितें आसा हाजे मदीं मायनींग इंडस्ट्री बंद जाल्या ती मायनींग अजून सुरवात सरकार करूंक शकूंक ना। सरकार आज दाखयता की आपूण सगळ्यान बरें राज्य चलता म्हणून, पूण खरी अवस्था गोंयची कितें आसा हें सगळें गोमंतक आपले भशेन जाता तितल्या लोकांक खरी परिस्थिती दाखोवन दिता। ह्या दिसांनी जे दीस इज द पिरियड ऑफ फेक न्यूज आनी पेड न्यूज। फेक न्यूज आनी पेड न्यूजाच्या हातून इंडिपेंडंट जर्नलिझम आसप हें लोकशायेक गरजेचें आनी गोंयांत जर लोकशाय उरतली जाल्यार फोर्थ रायट जर्नलिझम आसपाक जाय। कोणाच्याच प्रेशराचेर दबावाचेर ओ ब्रायबाचेर जर्नलिझम हालूंक जायना आनी गोमंतक आपले भशेन तें आज मेरेन करूंक पावलां हें ताणें फुडें चालू दवरूंक जाय, कित्याक फुडें लक्षणां अशीं दिसतात ते लोकशाय खातीर आमच्या देशांत आनी गोंयानूय बी व्हडली बरी दिसना। म्हणून म्हाका दिसता गोमंतकाक 62 इयर्सान जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली ते 63rd वर्सान चड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोबरात जाल्ली आहा आनी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी ते बरे भशेन स्विकारतले आनी गोंयकारांक न्याय दितले हीच आमची आशा आसा। सर 62 इयर्स पुराय जाल्या तुमी पेपर वाचीत आसता, सो सर पयलींचो पेपर कसो आशिल्लो आनी आतां कितें डिफरन्स असो जाला पेपरान? पयलींचो पेपर मायन ओनराचो आशिल्लो, आतां मायनीच्या आनी एनवायरमेंटाच्या फावराद मायनीच्या केन्ना केन्ना विरोधान आनी एनवायरमेंटाच्या फावराद हें जालां, म्हळ्यार देर इज अ सी चेंज। पेपराची DNA चेंज जाल्ली आहा, पूण सर्वसामान्य बहुजन समाजाचो पेपर जो लोकांक बरें दिसता हें सांगता हें दाखयता। केन्ना केन्ना गोमंतकाचे मदीं अशें दिसता की गोमंतक सरकाराचेर प्रेशराच्या अंडरूय येता, तें येवंक जायना। आमी ओपोजिशनान आसा आनी ओपोजिशनाक राजकारणांत चड स्पेस मेळूंक जाय रुलींग पार्टी परस। रुलींग पार्टी म्हणटा ती आज सगळे एडवर्टिजमेंट आनी जे मिडिया ब्लिट्स जी चलयल्या आनी जितली होर्डिंगां घाल्या ताजेर म्हाका दिसता इतलें काम जर करचें पडटा जाल्यार खरें काम ते करनात आनी तें खरें काम करना हें एक्सपोज गोमंतकांत करून दिवंक जाय, ती आमची एक्सपेक्टेशन आहा। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात।